बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सावंतवाडी येथील मिलाग्रिस चर्च इथं ख्रिसमस निमित्त प्रार्थना करण्यात आली. येशूच्या जन्माच्या निमित्तानं ख्रिस्ती धर्मगुरूंनी उपस्थितांना संबोधित केलं. आयची राती जळमल्ल्या तुझ्या पुतात निष्कलंक आकवार मोरयेच्या हाताने पळून सांगा नजो तसलो संतोष तुका भोगलो. त्या स्तुताक उंड्या सोऱ्याच्या रूपान घेऊन आमची काळजां धादोसपणान उल्हासतात. आणि तेच आकवार मायेच्या आदारान आनी राखणे जेजू सारखी आम्ही दिसान दीस वाढून तुझे काळीस थांबून असताना सर्वंदारा आमकां सगळ्यांक आपली केल्यात. आपली भाव भयणां कशी केली आनी देखून तुमकां सगळ्यांक हांव पयले स्वातेर हॅपी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस म्हणटा. सगळ्या पाद्रींच्या नांवान, म्हज्या नांवान, पाद्र एंड्रूच्या नांवान परत एक फावट हॅपी क्रिसमस. म्हाका चलो आयज सकाळी 8:30 वरांचेर मीस आसताले. सकाळी हे मोठीन दवरा. दुसरें म्हटल्यार अनाउन्समेंट अशी आसात. नव्या वर्सा 31 तारीख म्हटल्यार सांजे रातीक 9 वरांचेर साक्रामेंताची भक्ती आसतली आनी 10 वरांचेर न्यू इयर मिडनायट मास आसतले. ते मोतीन दवरा. आनी 1 जानेवारी सकाळी 8 वरांचेर मीस आसतले. ऑल द रिडर्स शूड बी इन टायम फॉर 15 मिनिट्स बिफोर. जे वाचप घेतले किंवा मागणी घेतले तांच्यांनी 15 मिनटां आदी फुडेंच येवन ताची प्रॅक्टीस करूची म्हणून मागता. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें येवचो आसलेलो वर्साचे वर्साक ऑनरेबल दीपक भाई केसरकर आमचो MLA येवचो वर्साक येता तो. ह्या वर्सा ताका येवंक जावंक ना. ताणें मॅसेज धाडलो की हांव येवंक पावना कित्याक फ्लायट मीस जालें. ताका लागून तो पावोंक ना. पूण ताणें आमकां वर्साचे वर्साक केक डिस्ट्रिब्यूट करता ते भाशेन केक डिस्ट्रिब्यूट आमकां केल्लेलें आसा. तर ताकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. मीस जाल्या उपरांत केक डिस्ट्रिब्युशन तुमकां करतले. तुमचें तोंड गोड तुमी करात म्हणून हांव तुमचे लागीं मागता. तेच भाशेन हांव फादर आनी सिस्टर्स जे आसात तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटात. आनी ही क्रिसमसाची तयारी करूच्याक जायतो तोकोस घेतला. तांकां काळजांतान देव बरें करूं. काल आमी हिंगासर गेल्लेल्या आनी आमची राणी सायबा भोसले तिणें सुद्दां आमकां 10 लाख दिले. काल 2 चेक म्हाका दिले आनी तिका काळजांतान हांव देव बरें करूं म्हणटा. तिणें म्हटलेलें की हांव दिता. आनी तिची सून आसा आतां नगर अध्यक्ष जाल्या श्रद्धा भोसले युवराजनी. ती म्हणटाली म्हणजे ती जिंकली काय आनीक दिताले हांव. आनीकूय दिताले जाल्यार बरें हांव म्हटलें देव बरें कर. आतां आमी वाट पळयता. दितली. तिणें सांगलां की हांव जिंकली जाल्यार आनीकूय दितली आनी जिंकली. देवान तिचेर आशिर्वाद घातलो. तर तशे भाशेन आमकां दुडूक मेवतात. पूण आमी मातशें मागणें करूंक विसरनाकात. हेंच मोगाचें बाबड्यानो तुमकां म्हाका सांगप गरजेचें. आमकां दीपक भायन केक बीक दिला. ताका हांव काळजांतान दीपक भायन आमकां आतां पर्यंत 20 लाख रुपया दिले. पयले 10 लाख दिल्ले आनीक मदीं फाटल्या वर्सा 10 लाख दिले. ऑलमोस्ट 20 लाख ताणें आमकां दिले. ताकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा.